आसा आमी तांकां आजून पासून आमकां पेमेंट पडना म्हणून आमकां पेमेंट पडपा खातीर आमी तांकां 7 तारखेक हे दिली नोटीस दिली की आमकां 7 तारखेक पासून पगार दिना जाल्यार आमी 10 तारखेक स्ट्रायकार वतले म्हणून. तेन्ना 10 तारखेक आयज आमी स्ट्रायकार गेले कित्याक आमकां पेमेंटाचो व्हडलो प्रॉब्लम आहा. आमकां पेमेंट दिना आमी खावपाचें कितें? वयल्यान आमचे आतां फेस्टिवल येयल्ले आसा. फेस्टिवलाक आतां लोकांक भुरग्यांक हे ते सगळे गणपती सगळे जाल्लेले आसा. आमी कितें करपाचें पगार ना जाल्यार म्हणून आमी काम बंद दवरलेलें आसा. पगाराचो इशू तुमकां केन्नाच्यान जालो? हे आतां 8 महिने जाले कमीत कमीत आतां 6 महिने 7 महिने तरी जाले अशेंच चल्लेले आसा की 15 तारीख पगार जाता 10 तारीख पगार जाता आनी आमी फोर्स करून पगार घेता नाजाल्यार आमकां बेश्ट असो पगार मेळना. बँकेचे तशेंच प्रॉब्लेम जाल्यार बँकेन आमचे पयशे लोन काडलेले आसा ते लोन आजून पासून पावोंक ना. तेजे वयल्यान आमकां इंट्रस्टाचेर इंट्रस्ट पडटा. हे सगळे इशू आमी घेवन तेंचे कडेन उलयले पूण आजून काय तेंच्यांनी काय आमकां सांगूना. आमकां पगार जर दिना न्हू जाल्यार विदाउट इन्फॉर्मेशन आमी काम बंद करतले. हे सारकें मरे सारकें न्हू? कित्याक जाण तूं सदांच 8 म्हयने जाले आमकां पगार ना. आमी सदां कितें करपाचें? लोक येता मागता पयशे आमकांय आहा न्हू. कोणाक घेता तांकां दिवंक जाय न्हू आमी दिवंक जाय न्हू. बँकेचे लोन बीन कितले आतां म्हाजेच गेले कितले हांव सांगता ओन आनी हांकां तर थोड्यांक खबर आसचें ना. कितें बंद करता विदाउट इन्फॉर्मेशन बंद करतले आमी. कितें एक्शन घेव आमकां कांय ना. आमकांय कळूंक जाय तांकां दूख बसता तशें आमकांय दूख बसतलें न्हू. आमचे गरीब बावडे घाण काडटा तांकां कितें करतले तुमी सांग? घाण काडटा मरे तांकां तुमी एक्चुअली तांकां तरी पगार घाला. बाकीच्यांनी आमकां पडून गेले ना. एकदम सांगलें हेच्या पयलीं कपडे पयशे आनी हे दिले सगळे आमचे कडेन आहा. खंय या पयशे खंय या कांय दिना. कितें हें चल्लां कितें म्हाका कांय खबर ना. स्ट्रायक आमी पगारा खातीर रावल्याने आमचे प्रॉब्लेम खूब आहा. आमचे एग्रीमेंटाचो आहा हेजे खूब म्हणजे खूब आमचे पयशे आमकां मेळपाचे आसले पूण आमी ते इश्यू घेवन बसना. मेन म्हणल्यार पोटाचे प्रत्येक म्हयन्याक टायमार पगार घालचे एक आमचो व्हडलो इश्यू आहा. तो टायमार पडना. मेन म्हटल्यार कितें एक तर बँकेचे इन्स्टॉलमेंट LICचे कोण पाप इंट्रस्टांनी पयशे घेतलेले आसता कोणाचे इंट्रस्ट दिवचे पडटा ते टायमार ते दिवंक पावना पाप. तशी ही परिस्थिती सध्या गंभीर आहा कित्याक टायमार मेन पगार मेळना म्हणूनच सगळे प्रॉब्लेम जाल्लो आसा त्या खातीर. आनी सीओक रिक्वेस्ट करता कारण चेअरपर्सनाकय रिक्वेस्ट करता की 1 तारखे तेणी कशे भशेन बाबा 1 तारखे पगार पडोकूच जाता जाल्यारूच सारकें सॉल्व जातलें नाल्यार सॉल्व जावचीच ना. कित्याक मेन म्हणल्यार इन्स्टॉलमेंट 5 तारखे पयलीं घालूंक जाय. आमचो इन्स्टॉलमेंट 5 तारखे पयलीं केन्नाच पावना. 5 महिने जाले 25 तारखे एक म्हयन्या उपरांत पावला. इंट्रस्ट कोण आमी स्वताच भरता म्युनिसिपालिटी काय अजिबात भरना. ह्या म्हयन्याला पावोकूच ना. ह्या म्हयन्याला अजून पावोंक ना. ही परिस्थिती जाला. सगळ्यांनी लोन काडला कोणें काडून अशें ना. सगळ्यांनी लोन काडला सगळ्यांकूच दुखता. प्रॉब्लेम तो जाला त्या खातीर आमी स्ट्रायकाक रावलेला आनी सीओक रिक्वेस्ट करता जाता तितलो पगार घालचो आनी फुडल्या म्हयन्याक 1 तारखे पयलीं घालचो नाल्यार परत आमी स्ट्रायकाक वयतले.